बिजलीचं ताळ नभाचा मृदंग, बिजलीचं ताळ नभाचा मृदंग, तुझ्या दर्शनाला देवा धरती होई धंग. लाऊडस्पीकरारी भीमसेन जोशील शिष्यो मंगळूरची उपेंद्र भट मामाला अभंग. कार स्ट्रीट ಜನಸಾಗರಮಧ್ಯಂತೂ ಭಣಭಣ ಜತ್ತ असता कांटी बरी भंगार अंगार विंडून SL शेटाल भांगरा शोरूम शी बायल मनुष्य चंद कांजीवरम बनारस लग्ना कपड नेसून त्रिपुर सुंदरशी बायल मनुष्य हंक प्राय जावच म्हणून फर्स्ट टाइम कपड नेसून जनांक इम्प्रेस करचे सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करतले वारडिके वाटील चलियो असल चली हंक मंगळूर स्लँगारी पाड्यो म्हण रेफर करता. ए कुसुम येल तू विद्या शाण पास जाली गी कसं नेसून आयल्या रा म्हण राखून रबचे कावी मुंडू पट्ट्या दोडपू इत्यादी नेशील स्वयंसेवक. आज्जान मानताना दिलेल दुड्डू बलून घेऊन खर्चूच गी टॉय गन घेऊन खर्चूच घ्या बा म्हूण ಒಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆ ಶಾಂತ ಬೋಂತಲೆ ನಾತ್ರ ಚರಡುವ सर्व विधिविधान ऑस्पिशियस टायमारी ॲज पर शेड्यूल मुग्दोका म्हणून घायसोक अशा प्रधान अर्चक पुरोहित परिचारिके भटमाम क्राउडामध्ये तागेल क्रश शोधून काणू तिक आयडियल आईस्क्रीम तिगेल अम्माक सुकरुंडाल चरमुरा उपकरी तिगेल अन्नाक मिरसांगे बोजो कॉलीफ्लॉवर बोज दिवन फुल्ल फॅमिली एक्क शॉटार इम्प्रेस करका म्हणचे उस्काश केलो पाड्या. दाळी तो एक पिलच्या एक निंबियो आणि जेवण अवश्य एक टाइम्स ऑफ इंडिया घेऊन धावंतर धावतले दारले मनुष्य सक्कड नैवेद्य जेवणा आयटम अन्नपूर्ण पूजे टायमार रेडी असल्यार पुरो म्हणून अगरसाळी अरेंजमेंट सुपरविजन करतले सो कॉल्ड बिग गन्स. कोणा काही प्रतिदिवसाची वरी ना ओन्ली हरी सेव करचक धावंडी भोवंडी भांडी एक्झॅक्टली तेरू रथोत्सव म्हणताना मना येवची सीन आहे. इट्स द सेम एव्हरी इयर बट डिफरंट वेन यू एक्सपिरियन्स इट एव्हरी टाइम. कशी दांडिया म्हणताना गुजरातीस एक्साइट जातागी दुर्गा पूजा म्हणताना बेंगालीस एक्साइट जातागी आमची गेल्यांक हे 6 दिवस रथोत्सव नावार एक्साइट करता. सक्कड जन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು सेलिब्रेट करचे एक चंद फेस्टिवल यूनिटी दाखोचे. येंची सीन बसरूर पाणेमंगळूर उडुपी पडबिद्रे हेब्री बंटवाळ खंयवरा पुरा रथोत्सव बारी फेमस. तशीच कार्तिक पुन्हा नोव्हेंबर टायमार येवचे एवय फेमस जाल्यार अंतू मेगेल फेवरेट आणि बारी फेमस म्हळ्यार ಕಾರ್ಕಳ ತೇರು आणि कोडियाळ ತೇರು. कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. या एक नमुने सायकलशी आमची केल्यांक हे सक्कड फेमस इव्हेंट मेमोरेबल इव्हेंट. कार्तिक पुनवे टायमार खंयची एक चेल्ली पळोवन दवरल्यारी मुखार मंजेश्वर शेट्टी टायमार तिगेल्या उल्लोनु मुलकी प्रतिष्ठे पुनवे टायमार चेल्लेल्या आनू अम्माल्या मेळणू मेळामेळी पळोवन शुभारंभ करताची. मुखार जनवरी पुष्य मासांतू एक सान ब्रेक ताजे नंतर कोडियाळ तेरा लागी ಸ್ವಲ್ಪ भोवन मागीर निश्चितार्थ शास्त्र मुग्धशिले आणि मेंत वर्डिक मुखार कार्कळ तेरू नरसिंह जयंती एक सान वर भेटी पळेलव्या देवाला अनुग्रह मलगडाला आशीर्वाद प्रति एक इव्हेंटाका एक सम्रादान अन्न संतर्पण कशी गौजी नव्या अशी जात्ता म्हूण नाही बट प्रोग्राम्स पुरा अशी अनुक्रमार येता. आमची गेल्यांक प्रत्येक जेवण इम्पॉर्टंट उडगास वरचे तसले वयर सांगील एकय प्रोग्राम मिस करनाची बहुशा एक गुमडा अभिषेक मात्र जेवण नाशी मागशी येवचे प्रोग्राम गी म्हणून साऊथ केंद्रांतू हांतू फेमस पुढे सांगील वरी कोडियाळ तेरू आणि कार्कळ तेरू चेरडुवांक एक्झाम गलॉट शूर जावचे पुढे कोडियाळ तेर येता. खंय नातील भक्तीर चेरडुवा मुखार येवचे प्रिपरेटरी पब्लिक एक्झाम वैरगाली देवा म्हणच्या वता ती. कार्कळ तेरू म्हणताना देवा सीईटी सुलभ जाल्ल्या पुरो रिझल्ट चांग मेळणू एक MBBS गी इंजिनियरिंग सीट गी गावची भितरी मेळ्ळ्या पुरो म्हणचे भक्ती तांगेली. प्रत्येकली हेच निमित्त थंय वता ती म्हूण न्हय देवा म्हाका दी म्हणचे मात्र कॉमन. 400 वर्ष पुढली देवस्थान कार्कळची वेंकटरमणाले चप्पर श्रीनिवासू पडू तिरुपती म्हणता झक्का मेगेल्यान तागेल अविनाभाव संबंध बहुशा आजी ह्या स्थितीर आस म्हळ्यारी तागेल अनुग्रह आशीर्वाद आस. वैशाख शुक्ल पाड्याक ध्वजारोहण जावन पंचमीक महारथोत्सव हेर दिवस ಒಕ್ಕುಳ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ತಾಜಿ ಚಂದಾಯಿ ವಿಂಗಡ साधारण या इव्हेंट एप्रिल लास्ट वीक मे फर्स्ट वीक सेकंड वीकार येता. अनेक तितले फेमस कोडियाळ तेरू ताजे विषय उल्लो आज. मंगलापुर मध्यस्थम मंगलानम च मंगलम पाद प्रणत सर्वस्व प्रदम श्री भूसहायकम श्रीनिवास संहितम कारुण्य गुणसुंदरम शंखचक्रधरम वीर व्यंकटेश नमाम्यहम. कोडियाळचो वीर व्यंकटेशू मूल नारायण म्हूण आपण घेवचे देव कुरटारी खडगद वरलेलो वारियर रूप विंगड काही मेळची म्हाका गोतना. माघ शुद्ध तयेक म्हळ्यार आईची दिसाक ध्वजारोहण पंचमी तारे देवस्थाना भितरी पुरा कार्यक्रम पालकी उत्सव इत्यादी. षष्ठी दिसू मृगबेटा सांतेरू सांतेरार बैसून मागशी आयल देवाक रुप्या लालकिरी विठोबा देवस्थाना तळे मागशी निप्पोन बशिल्ले मृगाक सांकेतीक जावन बाण सोडताची पुढे अशें आशिल्लें. सप्तमी दिवस ताका आसच्या पुरो रथसप्तमी म्हणचे. सप्तमी दिवसू
भांगरा पालंकिरी देव भायर येता आनी रथार आसीन जाता रथारोहण म्हणटाची मागीर सम्रादाने जेवण तेर तंडूचो दुसरे दीस भीष्माष्टमीक म्हळ्यार फाल्ल्याक ओक्कुळ अथवा अभ्रत स्नान हांगाक रथोत्सव सुसंपन्न जाता इतलें म्हळ्यार आमकां कसन गम्मत जाल्यार हांगा गम्मत आसचें आमची केलेली दिनचरी हे 13 टायमार तांगेल बिहेवियर तांकां ऑब्जर्वेशन करच्यांत तांगेल सुक्की फरडीर ध्यान दिवच्यांत आनी तें काम युवर सांभली हांव करता राबतां तुमगेल खातीर सान आसतना तेरू म्हळ्यार भयंकर उमेदी चेडूवालें आशिल्लें पळय खर्चाक आस मेळटा नवे अंगोल शिमेताची तशी जाल्यार आतांची की चेडू उडाय प्रॉब्लेम म्हणया उलटा उत्तर दिवच्यान बुद्धंत वैऱ्या 13 खर्चा कसन आहे म्हळ्यार पाटाळील पूत म्हणटा 13 खर्चा टेन्शन आम कसाला दन्या ट्रस्टी स मोक्तेसोर मॅनेजर आसा ती तांणी पळोवन घेतली ती 13 घालच्या कसन शिवयला रे म्हळ्यार वय धवे आनी तांबडे पताक रेडी केला 13 घालच्याक म्हणून हाजीर जवाब आसता आसा बा ध्वजारोहण सुरवे दिवसा कार्यक्रम कोड येरसूचे म्हणटा ती वैदिक पुरा हातांत हळदी कुडको बांदून घेता ती कंकण बांदूची म्हणटा ती वारडिके पुढे नांदी कांड दवरता पळय आमी तशी भटमामल कुटुंबांत तूं बाळांतीरा मरणावले इत्यादी आयल्यार ताका फुडें प्रिकॉशन तें सुरवे दिवस प्रार्थना करून सर्व मठाधिपतीले गुरुले आशीर्वचन बरत रायस वाजून सक्कट टेंपलाचे शुभ संदेश वाजून मुख्य सेवेदार ट्रस्टीस भजकांक प्रसाद दिवन शुरू जाता रथोत्सव प्रोग्राम नंतर असचे ध्वजारोहण कोड येरसूचे गरुड चोडोचे ह्या प्रोग्राम जाताना आशिल्ल्यानी प्रोग्राम जावची तारी पुरा रथोत्सव मुग्दो तारी पार्टी घालून वचना जमून प्रतीती आस आतां कितले जण फॉलो करता म्हाका गोतना मेगेल आज लाईट ह्युमरार सांगतलो ह्या फुडली कालांत तूं घरा भायर दिल्लेल्या चेल्ल्यांक मस्तू दूर गांवां दाखून येतल्यांक खंय बांबून तेर जावचे फुडें योगो म्हाका वचा म्हणून आपूण उरूनची पळय तशी जावन अशी सांगून आसच्या पुरो म्हणून सांगतलो कसं नाही असो ध्वजारोहण नंतर रथोत्सव प्रारंभ म्हणून चण्याक अशी कुवाळ्या समज जेवण त्या दिवस आनी एक रथोत्सव स्पेशालिटी म्हळ्यार पेज्जे जेवण पेज जेवका चेडा पोट गट्टी म्हूण मामाम सांगतली मंगळूरच्या ह्युमिड वेदराक हाची इम्पॉर्टन्स चड वाट्टी बरी उकडी पेज आनी ताजे बोडार एक तुप्पा मुद्दो तेर शूर जाल्लो म्हळ्यार कान भोवतो रात एक मात्या कणकण उणें सकणची कानाची हुस्कून आनवें लाईफ सिंपल बामूण मनीस पेजे जेवणा वता नवें त्या गर्दीन तूं लोकोन घेवन मस्तून घेवन पेज जेवल्यार लायक हांगा लागता ह्या जेवणा स्पेशल कसन म्हळ्यार सम्रादाने नातील केलो पुरो आयटम हांगा दिसताची सकणीच पेंटा वतान वैकुंठ हॉला भायर आसचें बोर्ड नोट करून येता कडगे पोडी तळ्ळल पत्राडो बटाट्या वागू म्हूण आसल्यार वागुशी अटॅक भितरी मस्तू फुडें 13 येतले परगांवच्यांक राबतल्यांक गांवां राबतल्यांक एक सकणची वेवस्था म्हूण शूर केलेले आसच्या पुरो हें पेजे जेवण क्रम पुडिये नरशिवाले विंगडाच्या व्याख्यान आसाची वैरी वैऱ्या 3:30 थंय खाली पोट्टार राबल्यार मात्ते गुवाळे उचविल्या वारी वत्ता बराट्या राबील कडेन वेंकटरमण दिसची चान्स चड मारया म्हूण तागेले पेजे जेवणाची व्याख्यान बाळ माम्मे गेल्या सांगता आशिल्लो पळरा तुगेले मायेले लिंगी आज थंय जाल्लेले पेजे जेवणा मेनू चंद कोण सिनेमा कहाणीशी सांगल्या वरी सांगता पळती ध्वजारोहण जाल्लेले दीस दाखून 4 दिवस कंटिन्युअस एवरीडे पूजा प्रोग्रामांनी आसता भांडी उत्सव लालकी उत्सव पालंकी उत्सव 4 दिवस मृगबेटे डोंगर केरींतू सांतेरू रुप्या लालकेरी उत्सव चित्रान आनी कुवाळ्या पुळी कोद्देल त्या दिवसा स्पेशल नेक्स्ट डे येवचेची ब्रह्मरथोत्सव प्रथमांग जावन रथारोहण ह्या दिसा स्पेशल ह्या टायमार देवाक भांगरा पालंकेर हाडटा ती मंगळूरांतू जाल्यार कारकल तेरू जाल्यार देवाक हनुमंता देवस्थाना अर्चक रामकृष्ण जोशी या तांगेल फॅमिलीची मात्यार दवरून हाडचे सौभाग्य या जोयशांक शुभ मुहूर्तार देव रथार चढता सकाळी कार स्ट्रीटार राबिल जन श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा म्हणटाची अनन्य भक्तिभाव कोडयालांतू वीर वेंकटेशन चरणारविंदಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಮಮ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ लागी रब्बून पूरा जनाल उट्टूची मेगेले तेंची म्हणता बामणाल नाव काढूनच म्हळ्यार संप्रदाय आजकी काही फॉलो करती कारकळांत तूं रथारोहणे टायमारी रथार दाखून भांगरा फूल रुप्या फूल पारिजाता फूल उडयताची मस्त फूल फुडें म्हाका मेळ्ळेलें आसा एक पंत देवान 13 चडली कुडले खाक्या पर्स हांडेर किर्ची मारची चेडू कुरकुरेता आशिल्लो बामणू बनारस कप्पड आंगा बरे भंगार घे पुरा घेवन बायल मनशी 13 सुत काडू सूर करता ती जाल्यार देव 13 चडलो वेंकटरमणा चरणारविंदಕ್ಕೆ गोविंदो गोविंदो त्या घडयारी माळ्ळेर रबील राध माई कारशीटार रबील बाळ मामू ಗೋಕರ್ಣ ಮಟ್ಟಾಲಗಿ ರಬೀಲೋ ವಿಠಲ್ ಮಂತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟೇಲ್ ರಬೀಲ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಅಂಬಡ್ ಕತ್ತ ಅಶಿಲ್ ಶಿನ್ಮಾಮು ಈ ಗಡಿಯಕ್ ತಂಗೆಲ್ ದಿನನಿತ್ಯಾचे कष्टकारपणी विसरताची ग्रेट नवा गंगोळीकार कडपाडीकार बणसाळींची ऑफिसा वतले बँकाचे पुरा जन एक दिसा मट्टाक वरलेल पुरा टेन्शन सायडा दवरताची हे दृश्य मस्तू दिवस तुमगेले स्मृतीर वरचे मात्र खात्री ॲटलिस्ट टील नेक्स्ट रथोत्सव तेर तांडून जत्तरी वसंता पूजे पुढे देवान सुत्ता येताना ಕೆಲವು हळे तळे समाजाचे खांबे म्हणत तसल मालगाड मनीष भजन सांगू येताची देव बंदानो स्वामी बंदानो देवर देव शिकामणी बंदानो
म्हूण विठोब मम्मान सांगताना पल्लांकी दोळयता असताना साक्षात वेंकटरमण आयल्यावर अनुभव जाता. हांव आयकलें क्लासीक भजन पुरो हांगाची. मागीर रस्त्याची फेवरेट सब्जेक्ट जेवण. डिसिप्लिन्ड ओवर एंथुसियास्टीक आमची वॉलंटियर्स बशील सक्कड भजकांक अन्नपूर्ण सेव करू राबताची. फर्स्ट काटार घेवन तांगेल कृषिकांची रोवंत बसल्या पळया त्या लायन रिक्षें गायसोक तांकां माम वाट पुंडलीक मा मध्ये गोंधळ नाका दाळी म्हणून बॉब मार्ची स्टाईल पळयल्यार एकदम कन्नड दाळीशी म्हळ्यार अटॅक. वयर लाऊड स्पीकर अजित कडकडेल भजन ओम गम गणपते नमो नमः प्रभो सुख शांती दाता मंच की बसाया चरण शाई तोय म्हणून भजन सांगता असताना हांग सकण जेवणा दाळी तोय म्हणून दाळी तोय कुवाळ्या पुळी बर्शी उपकरी इत्यादी. माई तोरी म्हणून एकलो बॉब मारता तोरी कशी वाढतं आमगेल कुसुमा लज्जी खसाने जेवण नेक्स्ट तेर भितर एक 10-15 kg डाऊन कोरका बा म्हणून मनान तुले तिक्क तोरी म्हळेले म्हणून तिगेल मिसअंडरस्टँडिंग. हे पुरं जाता असताना भीमसेन जोशील भजन लाऊड स्पीकरार चलतं असता. मध्ये मध्ये केला अनाउन्समेंट असता ताची एक झलक पळया. माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे जातीरी आहे भीवरे. सर्व भक्तजनाला विनंती कोणाक देवाल प्रसाद मेळलिंगी तांकां तो दोन्ही पटीक तळे लागी पान घालता असती वग्गी मुखार सुका म्हूण विनंती. जातीरी माझे माहेर पंढरी. एकलो 8 वर्षा चेरको तांबडे कलराचे फॅन्टम चड्डी आणि नील शर्ट घालल चेरको हांग तळे लागी आम ना म्हूण रडता मेळ्ळा. चेरकेला आनु आम्मो जो कोणे गुर्ताचे असल्यार देवळा ऑफिसा येवन आपोवन घेवन वरका तुमगेल चेडू आले आणि वरलेल सामान जबाबदारी तुमगेलेची. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा. माझे माहेर पंढरी. परा माघशुद्ध एकादशीक परा देवस्थानांत अहोरात्री भजना संकीर्तन आसा. सर्व भजक वृंदांतू भाग घेऊन देवाल कृपेक पात्र जावन पुण्यप्राप्ती कोण घेऊ का म्हणून विनंती. धन्यवाद. एक सॉंग जेवचे भितरी 10 अनाउन्समेंट असता. अशी चंदायर 5 दिवस मुग्दलवे नेक्स्ट डे असचेच ओक्कुळ. हाजी एक विंगड विशिष्टता मंगळूरांतू ಕಾರ್ಕಳಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅತ್ತಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗರಾಂತೂ ಬಣ್ಣ ಗಾಲನ್ घेऊन चरके मुखार शिताती. पत्तील आईस कँडी अंगडीचे कोल्ड कलर उद्दा ಕಾರ್ಕಳची स्पेशालिटी. जाल्यार मंगळूरची चिक्के डिफरंट चिक्केगी मस्त डिफरंट बण्णू भांगी आणि बँड आजकाल डीजे न रिप्लेस केला. वैऱ्या तुगेल चर कोटू चोर उल्लेत आशिल मार्या सम भांगी काला की म्हणून पब ममाल कंप्लेंट वासदेवाल विंगड टेन्शन मिगेल तोंड पळोवन मिगेल बायलेन घरा दाखवून बाहेर घालना जाल्यार पुरो म्हणून ओकळे ते दिसू चेरकी पुरा एकदम फ्री बर्ड्स पाठ दोशी पेंटा भोंवता असता ती पक्या सत्ती नागेंद्रू विवेक माम सकाळ 5 दिवस वाडू राबील हांगा दूख विसर्च कतिरी ಒಟ್ಟು भांगी खाऊन रंग खेळताची कोणाकाय भयना इत्या म्हळ्यारी गुर्तु मेळना नवे. पुढे तारक बिंदिगे नानीरी गोगुवे तारे बिंदिಗೆಯಾ ತಾರಕ ಬಿಂದಿಗೆ ನಾನೀರಿ ಗೋಗುವೆ ತಾರೆ बिंदिಗೆಯಾ म्हणून मालगड्या छंद भजन सांगून ओक्कळ खेळतली ती. आज डीजे आयल्या ती हाई फाय म्युझिक आणि चंद बँड असं. आज रपट जाए तो हमें ना भुलैयो आज फिसल जाए तो हमें ना उठैयो असल पती नाचता ती. ते तांबडे शर्ट घालून नांतस पळा तो आम्ही गेल जावई म्हणून दाखव संभ्रमू सतीशाल मायंक हानी इतली चंदू करून नांताची म्हणून म्हाका गोतू ना आशिल मू म्हणून सतीशाल बायलेक एक नमुने लज्जी खुशी संकोच संभ्रम एक कपटीक आणि कितलं बांगी उंडू खाल्ला म्हणून म्हाका मात्र गोत्तू म्हणून सतीशाल ओटून नांतसचे कुडपी मामा मात्र गोत्तू करतू जायना सुभान अल्लाह हे पद कसल्या जाई ताजे काय सुब्राय मल्ल्या म्हणून पद करूच्या नजवा आमची गेल्याल कतिरी म्हणून बॉलिवूडान म्हणून मी गेले एक सजेशन आणि आमची गेल्याल चरक्याल क्रिएटिव्हिटी ओकळे ते दुसू भायर येवचे प्रत्येक ग्रुपाची तांगेल टी शर्ट घालताची ताजी मागशी क्रिएटिव्ह नाव डिस्प्ले करता केलो बॉलिवूड इन्स्पायर्ड नाव केलो सॅम्पल तुमगेल कतिरी हंगस पळया सवाय बुद्धोंतू माय थोडे वाट मागशी मार्गा चरके बॅक स्ट्रीट बॉयज इन्स्पायर्ड आम्ही चांग चिरके हम भांग पी चुके सनम मम्माल माई बोड खाक्क्यां तू मायेल धुव 7.5 शनी कोक्के उसला उसली चेरके आम्ही कपला कणकण मुक्काला माराग मक्क नावे मामा चेरकी चांग बुद्धी मात्र वाईट थोडे वाडचिवे फुल पॅक बांगी फण्ण घालतल चेरके माळी खाली म्हळ्यार टॉप फ्लोर काली म्हूण बुद्धी ना म्हूण जिरसाळ मिरसांग कर्माधीन तेरा खर्चू आमक दिया कसं कसं गी जाता इन्स्पायर्ड बाय कुछ कुछ होता है. वार्डिके वाटील चेरके ಚೆಲ್ಲಿ वाढल्याವ मम्माल कितापती आमगेल वेंकटरमणू पळय असल नाव कोणाक हुडग आसत्व आणि वाडू राबील चरकेले स्पूनरिझम्स ताजे वयर उलोवचे गेल्यार
म्हाका पेट्ट पडतलें. तेरा टायमार जेवचे केल्यावर डिस्कशन अशें आसता, तांणी कसन सांगू का म्हूण लेखला आनी कसन सांगताची ताका ताळमेळ असना. वैग सुमती गांवची मोगार गी गटवेल मोगार गोंडो ಸ್ವಲ್ಪ पोरनो गी म्हणू चिरमुटेला नवं म्हणू हें बायल मनशाला आशिल्लें. वयरा कितले घंटा पान्न घालची काही म्हळ्यार बायलेन नाजरुल्ला हांव केलोलो वगी जिरला म्हूण सांगता असतो माम. काली संब्राजाने शीत चिक्की निब्बर जाल्लेल माराया म्हळ्यार पोट भर न्ही म्हूण. देव सुत्ता आयलवा म्हूण निमगील म्हळ्यार ताजे अर्थ जेवणा जाग दोरच्या शूर करची गी म्हणू नवं म्हणू. हात धुवच्या वताना एक कॉमेंट मदमदेन तू वयरा बरशी उपकार चिक्की मीठ उणी गी म्हणू नवं अशी गर्द तेर काही जायनी माराया म्हणतालो एकलो. हे पटी जन चिक्की उणी उणबा म्हण आनेकलेल कमेंट चल्यारी प्रति एकलेल तोंडारी एक संभ्रम उल्लासु जेवण मुग्धशिलेल मिशन अकॉम्प्लिश लुक्स वने तीची जगले रबल्या पळ्या गोरीची दिगीची चंदी कशी आम्हाला सांगेत गी म्हूण एकलो चेरको तिगेल वनियले इन्फ्लुएन्स करोच्या पळयता. वैगा ती चेल्ली बँगलोर कॉल सेंटर कामां आस खंय मेघलोय पूत बँगलोर आस खंयची गी सॉफ्टवेअर खंय कशी जायत गी जाताक दिवेत गी म्हूण एकली बायल मनीस निमगिता. लाग गिराबील चेल्ली म्हणटा नाक्कू गामा म्हाका कितलो वगी वारडीक नाक्का म्हूण म्हळ्यार चेल्लो चंदू ना म्हूण अर्थ. तो हो थंय 5वी बनियान आनी पिंदील चड्डी घालून अंतस पळय उकळे दिसू तो चंद अस मनान तुजी असो उकळ मुगदल मागीर लास्ट दिवसू कोडी देवोचें गरुडा तोग्गू देवोचें. ह्या दिवसू प्रोग्राम रथोत्सवाचे कार्यक्रम मुग्धले म्हणून सांकेतीक जावन सांगचें कोडी देवोचे मुखांतर. ट्रस्टीसांक हरद्या वयल तांदळां मूड देवेलेल वरी उकळे दीस रात्री लायके कोळंब्या जेवणें आसता. कोडी देवोन जाल्यार मागीर नेक्स्ट डे दाखून तेरा पॅन्ट खाली खाली अर्ध मेकळे लांगडी धुवर येता आशिल्ली रान्नाणी खाली आईस्क्रीमा डब्बे सोल्लेल पियाव वरलेल फोडी शिन्नाल गांवांत तेरा प्रसाद म्हळ्यार चारमुरे उपकार आनी बुस्कूट आंबाडो. एक दिवस कर्कट माफ देवान तेरार बसता आसची तशी हांगा अर्ध डझन आंबाड फुड्डी. तशें जावन तेरू म्हणटना कोडी देवोचें सम्रादन पेज्जे जेवण लालकी उत्सव पेटे सवारी मृगबेटा यज्ञ सांतेरू होडतेरू ब्रह्मरथ म्हणटा ती ओक्कुळ मडस्नान अवव्रत कोडी देवोचें आनी लास्ट दिवस रात्री स्पेशल सम्रादन. ಒಟ್ಟು एक 5 दिवस ह्या संसारात तापत्रय गुप्सुगंदोळ दाखवून भायर वताचे आमी. हें पुरो करचें अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्दिशाय श्री विष्णू प्रेरणाया श्री विष्णू प्रीत्यर्थम इतले पुरा. सर्व भजकांक मेगेल हार्दिक शुभ उल्हास. हांवय मिस करतास मेगेला म्हण की तुम्ही मिस करता आसच्या पुरोती सक्कड भजक वृंदांकय आनी त्या व्यंकटरमणाल सन्नी देरी क्षमे मागता खंय चूक जाली म्हूण जाल्यार त्या व्यंकटरमण सगळ्यांकय पाठीबला राबून रक्षण करून तुम्ही मागील पुरा मेळ्ळो आनी म्हाका तुमगेल चंद कॉमेंट आनी आशीर्वाद मेळ्ळो म्हणटा श्रीनिवासा व्यंकटरमणा गोविंदा गोविंदा.